कदंब कर्मचाऱ्यांक 27 ऑगस्ट मेरेन बोनस आणि 6व्या वेतन आयोगाचे श्रेणीचे अरियर्स दिले ना जाल्यार चवथीच्या आदले दिसा 28 ऑगस्टा सावन संपार वचपाची शिटकावणी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। आयतारा पणजी जाल्ल्या कदंब कर्मचारी संघटनेच्या बसकेंत हो निर्णय जालो। हो निर्णय घेवपा खातीर कदंबाचे ड्रायव्हर आनी कर्मचारी संघटनेन चलो पणजीचो उलो मारिल्लो। ह्या कर्मचाऱ्यांक आयटकांनी तेंको दिला। फाटल्या 6 वर्सांचो बोनस आणि 6व्या वेतन आयोगाचे 4 हप्ते बेगोबेग मेळचे ह्या मागण्या खातीर गोंयभरच्या कदंब कर्मचाऱ्यांनी आयतारा आंदोलन केले। ह्या आंदोलनात बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। कामगार खूप रागार आहात कित्याक तांकां ह्या चवथीक काळोख दिसता आनी ताका लागून आयज ही जाहीर सभा घेवन कामगारांनी आपलो निश्चित डिसिजन घेतलेलो आहा की 27 तारखे भितर जर कामगारांक हे जे एरियर्स ऑफ बोनस एक्सग्रासिया आणि त्याच बरोबर एरियर्स ऑफ 6 पे आमकां दिना की कामगार 27 तारखेरसून त्याच्या उपरांत 28 तारखेरसून काम बॉयकॉट करतले हे निश्चित आमी डिसिजन घेतलेले आसा। कदंब कामगार चवथीच्या आदले दिसा संपार गेल्यार लोकांक बरोच त्रास जावं येता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। ताळगांव जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 13, धारबांदोडे जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 14 आणि कुळे पंचायतीतल्या वॉर्ड नंबर 26 ची पोटवेंचणूक आयतारा जाली। तिनूय सुवातींनी वेंचणूक बरे तरेन जाली। वेंचणुकेक बऱ्यापैकी सुरक्षा व्यवस्था दवरिल्ली, मात मतदारांची तितली उमेद दिसली ना। सोमारा मामलेदार कचेऱ्यांनी मतमेजणी जाले उपरांत निकाल लागतलो। ताळगाव आणि धारबांदोड्या जिल्हा पंचायतीचो दरेकी 1 प्रभाग आणि कुळे पंचायतीचो 1 प्रभाग मिळून 3 प्रभागांची पोटवेंचणूक आयतारा जाली। ताळगावात सिडनी बारेटो आणि सेल्सो फर्नांडीस उभे रावल्यात। ताळगावा मतदारांचो तितलोसो बरो प्रतिसाद दिसलो ना। मदी 1-2 मतदार येवन मतां घालून वताले। वेंचणुकेक सुरक्षा बंदोबस्त मात कडक दवरिल्ली। धारबांदोड्या जिल्हा पंचायत वांगडी रश्मी लांबोराक अपात्र थारायल्ल्यान थंय पोटवेंचणूक जाली। थंय रिमा नायक आणि संजना लांबोराची सरळ लढत जाल्या। ह्या वेळार म्हाका सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांचो म्हणजे माझ्या धारबांदोडा मतदारसंघात जितले माझे मतदारसंघात जितले वोटर्स आसा त्यांचो म्हाका फुल सपोर्ट आसा आणि ह्या वेळार हांव निवडून येतले ही म्हाका पूर्ण आशा आसा। हांव झेडपीच्या इलेक्शनाक उबे रावला। म्हाका लोकांचो झेडपीचो भाईचो आमदाराचो आणि आमच्या पार्टीचो सगळ्यांचो सपोर्ट हा। कुळ्या पंचायतीच्या एका प्रभागा खातीर आयतारा वेंचणूक जाली। कुळ्याच्या पोटवेंचणुकेत एकनाथ खेडेकार आणि आदलो सरपंच नरेश शिगांवकारा मदीं सरळ लढत जाल्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर आणि विवेक प्रभू। ट्रकवाल्यांक आधार चालू दवरपा खातीर सरकाराचे येवजणेचे फॉर्म ट्रकवाल्यांच्या संघटनेकडे दवरचे म्हणून कुडचडेचे ट्रकवाले मागतात। सरकारान सध्या फॉर्मां थळाव्या आमदाराकडेन दवरल्यात। संघटनेकडे फॉर्मां दवरल्यार ट्रकवाल्यांक बऱ्याक पडटले म्हणून ट्रकवाले मागतात। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान ट्रक धन्यांक मेळपी आर्थीक मजत येवजण मुखार चालू दवरपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे अर्ज आमदारा लागीं नाकात अशी ट्रक धन्यांची मागणी आसा। ही स्कीम मुखार वता जाल्यार ते मनशान आमदारा मरे वचपा जाय। आमदारा कडच्यान आपल्याक ते फॉर्म घेवपा जाय। फॉर्म घेता जाल्यार लायनीन ते मनशान आदेश काबार जाता तेगेलो आनी तो जाल्यार आमदार आसपा जाय मेळपा जाय त्या टायमार। ती फॉर्म घेवन ताणें आरटीओ वचपा जाय। आरटीओ वचोन थिंग 2 दीस मात थिंग तांकां वेस्ट करपा जाय। थिंग व्हेरिफिकेशन ते क्वेश्चन हाडपा जाय। पोत्तून येन आरटीओ येन ताणें ते गोंया कडेन आमदारा वचोन पोत्तून स्टॅम्प मान सायन मारपा जाय। जीएला कडेन डायरेक्टली जे पळय रजिस्टर आहाय ती नांवां काडपाची थ्रू इंटरनेट आरटीओ दिवपाची आनी आरटीओ कडच्यान जे पळय रजिस्टर आहाय नांवां जी कोण ट्रक इंकलो ना कोणा नांवार गाडी आहाय तांकां डायरेक्टली स्कीम दिवपाची। दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन सगळे फॉर्म संघटने लागीं दवरपाची मागणी केल्या। ही फॉर्मां सगळे आमदारांनी आसा अवेलेबल। पब्लिकान जे ट्रक पात्रांव आसा तेंणी आमदारां कडल्यान ती फॉर्म घेवपाची आनी ती भरून हाडून मागीर सावथ गोवा ऑफिसांत दिवपाची। थोड्या जाणांनी गाडी विकल्यात आनी आसा ते तेजे वयल्यान कळटा आनी आरटीओ वचोन तेंचो रिमा काडपाचो आनी थोडे आमदारांनी ती सगळी फॉर्मां आमदारां लागीं दवरलो आसा पूण एक आमदारान ती आमच्या सावथ गोवा हाडून दिल्यान कित्याक थोडो लोक हिंग येता सावथ गोवा विचारपा येता। तशें म्हजी एक विनंती सगळे आमदारांनी थोडी फॉर्म आमकडे हाडून दिली जाल्यार आमी सगळे सावथ गोवा थोड्या लोकांक दिवपाक शकतात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। घेवया एक विराम।